आम्ही फकत थोडे पुश करूंक जाय, सो वीच आय हॅव डन अँड आय हॅव टेकन द लीड. कितले वॉर्ड आशिल्लो कितले वॉर्डान जिंकलो तू? इम्पॉर्टंट वॉर्ड कसो पळयताले बिकॉज ऑफ मेंटो कितल्या वॉर्डान जिंकलो तू? अजून जाऊ ना कॅल्क्युलेट करता ते, बट आय वन. मेंटो तुमचो एक वॉर्ड असो वॉर्ड आशिल्लो जे वॉज अ इम्पॉर्टंट फायट म्हणलेले भशेन पळयल्लो जाताले तुमच्या आनी शीतला मदें, सो हाव डू यू सी दॅट? म्हाका दिसना कितें फायट आनी इम्पॉर्टंट हें आसता म्हणून. वेर एवर यू वर्क हार्ड यू गेट द रिजल्ट. आनी आमी सदांच ग्रावंडार आसले. म्हाजे आय एम लेस ऑन सोशल मिडिया बट मोर ऑन ग्रावंड, सो दॅट मेड मी द विनर. 8तले 7 येयला सद्या फर्स्ट रावंडान, सो इटली कितली वयतली तुमकां दिसता? ना आमी कम्फर्टेबल आसतले. या माझी लीड 464. सो इतली वर्सां तुमी म्युन्सिपालिटीन आसा, सो हाव डू यू सी दीस एक्सपिरियन्स स्पेशली? I feel that this is the reward of my hard work and sincere work throughout my term. This is my 6th term, and I feel people have faith in me and they rewarded me. And I thank Babush Mansara for backing us, giving us his full support. कितल्या मतान जिंकलो तू? 62. इतके कमी कितें जालें? आमचे कडेन खुबशे जाण तूं सांगले भशेन खुबशे आमचे येवना वोटींग आउट ऑफ स्टेशन कितले करा जाले, सो देखून कम फॉर वोटींग तितके मायनस जाले. म्हाका कांय ना 30-40 मतां कमी पडटा. मातसो वॉर्ड आनी हे सांगता कितले वॉर्ड नंबर 5 कितले वोट्स? मार्जिन ऑफ 62. कितल्या वोटान तुमी जिंकले? 62. 62 वोटान. आनी कितले टफ आशिल्ले तुमकां? टफ काय नाशिल्लें रे, बट देन आय से ही हॅज गिवन अ गूड फायट. ओके. टफ नाशिल्लें आनी म्हाजें कितें जालें थोडे मतां म्हाजे पावूंक ना, हां. कारण एटलीस्ट 40-50 वोट्स मातशें कमी पडला. दॅट इज वन मच दीस. आय थॉट वी आर प्लॅन वचपाक आमचो प्लॅन केलें सही जालें. ओके.